धोपरांचे प्रॉब्लम, त्या धोपरां जल्ली की ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हणटात ताका, हय. की मागीर नी सर्जरी करतात. हम्म. पण सगळे सक्सेसफूल जाता अश्यो ना. आनी जाल्योय जाल्यार तेजे उपरांत परत ती जल्ले की परत तांकां परत सर्जरी करचे पडटा. अशें म्हाजे कडसून जर्मनसून जे कितके पेशंट आसा तांच्यो 3-3, 4-4 फावटी नी रिप्लेसमेंट जाल्या. कळ्ळें? आनी तांकां त्या खातीर येनात ती, कित्याक आमी एकदां रिप्लेस केले ते जॉयंट कांय करूं शकना. पण नॉर्मल आहा ते डेव्हलप नॅचरल आहे ते तुम्ही चेंज करू शकता. डेव्हलप करू शकता. म्हणून त्या प्रमाणे त्यांची ती केस आमी घेतली आनी पेशंट बरो जालो जाल्यार टोटल रिकवर जाता. पण ताका लॉंग टायम लागता, कित्याक झरता न्ही केस. हय. सुरवातीकूच नी प्रॉब्लम पेशंट घेवन आयलो, जर नी प्रॉब्लम इमिजिएटली आयलो हय. जाल्यार निकते दुखता तेन्ना ते डॉक्टरा कडेन वता. हम्म. निकते दुखता तेन्ना तांकां कॅल्शियम हे ते खूब तरेचे ट्रिटमेंट दितात, पेन किलर्स हे ते दितात. पण ते कॅल्शियम घालून जर तांचे कितें इम्प्रुवमेंट जाता, कारण म्हाका अजुनूय ताजेर बसना विश्वास. कारण कॅल्शियम घेवन तांकां हाय कॅल्शियम डोसीस सुरवाती पासून चालू आसता, जाल्यार आमचे कडेन 5-5, 10-10 वर्सांनी येता तेन्ना टोटल झरिल्ले आसता डॉक्टरां. म्हणून ताजो जर यूज जाता ते आसा तशें तरी उरूंक जाय आशिल्ले बरोबर किंवा झरूंक जायनाशिल्ले. बरोबर ते स्टॉप जावंक जाल्ले तर म्हणून आमचे कडेन येता तेन्ना ते पेशंट सारके चलूंक तेन्ना उखलून व्हीलचॅरार घालून हाडचे पडटा, किंवा तांकां धरून हाडचे पडटा, किंवा चलूंक बोबो मारून येतात ते. म्हणटून हाजो अर्थ की इट डजंट वर्क. आमचे कडेन ट्रिटमेंट केल्ले तुमकां शेकड्यांनी केसीस म्हणटा तेजे ऑनलायन व्हिडियोज पळोवंक मेळटले, जांच्यो धोपरां बरी जावन आज ते कोल्हापूरचो एक निर्ले म्हणून पेशंट आहा, कळ्ळें? एक्झाम्पल सांगता, निर्ले तो कोल्हापूरचो. ताका डॉक्टरान सांगलें ताबडतोब सर्जरी करूंक जाय म्हणून, आनी तूं अशा तरेन तूं रावंक शकचो ना म्हणून. पूण ताका थंयसून हांगा हाडलो, आमचे कडेन हाडल्यार तेन्ना ताका चलूंक जायनाशिल्लें, धरून हाडिल्लो ताका. आनी मागीर आमचे कडेन ट्रिटमेंट घेतलें. ट्रिटमेंट घेवन आज तो सादारण 250 पायऱ्यो, तेंचें एक मंदीर आहा थंय, ते 250 पायऱ्यो डेली चडटा देंवता. कितेंय कोणाक जाल्यार तो घेवन हांगा पेशंट येता. इतको फीट एंड फायन.